नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. ड्रग्स नेक्सस अहवालात सभाघर समितीचो रवी आणि रॉय नायकाचेर ठपको. नेक्ससात आसात म्हूण 10 पुलीस अधिकाऱ्यांची नावां. रवी म्हणटा हे मिकीचें सुडाचें राजकारण. वाळपय बेकायदेशीर कत्तलखान्याकडेन गोवंश रक्षावाल्या सयत पुलिसांक पडून 24 वरां जालीं. एकल्याकय ना अटक. पुलिसांनी गोरक्षावाले कोणाक वळखना. लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डीन दिलो राजीनामो. मुख्यमंत्री म्हणटा वैयक्तीक कारणाक लागून दिला राजीनामो. सरकार सोदता नवो लोकायुक्त. गोवा डेरीक दूध 2 रुपयांनी देवोंक लायताले. भायले डेरीक मिल्क सेसाचे वसुलीक OTS दिवपाची सरकाराची तयारी. सेस रद्द करपाकय सरकार तयार. 4 वर्सांत वास्को सावन ना जाल्ल्या मदीं 18 ते 30 वर्सांचे 5 गोंयकार. तांचो पत्तोच लागना म्हूण सरकार कांयच करपाक शकना. गृहमंत्री पर्रीकाराची जाप. आणि बुकिंगाच्या कोफुसांवांत लोकांचे गॅस सिलिंडराक हाल. सरकार म्हणटा कोफुसांवाक केंद्र सरकार जबाबदार. उपाय काडपाक सचिव पावड्यार पेट्रोलियम कंपन्या बरोबर शेनवारा बसका. खबर विस्तारान. सभाघर समितीन तयार केल्लो पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस रिपोर्टांत आदले गृहमंत्री रवी नायक आनी ताचो पूत रॉय नायकाचेर ठपको दवरला. ही केस NIA कडेन दिवपाची आनी गोंय पुलिशेन नवीन FIR घालपाची मागणी केल्या. रवी नायकाची आमदारकी 2007 सावन रद्द करची आनी ताका मेळ्ळें सगळें मानधन वसूल करपाची मागणी समितीन केल्या. रवी म्हणटा सुडाचे भावनेंतल्यान अहवाल तयार केला, म्हणूनच भाजपा आमदारांनी ताचेर सय केल्ली ना. सभाघर समितीन तयार केल्लो पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस रिपोर्ट बिरेस्तारा समितीचो अध्यक्ष मिकी पाशेकोन सभाघरात दवरलो. समितीन रिपोर्टात शिफारशी केल्यात त्यो अश्यो. सभाघर समितीन ड्रग्स माफिया नेक्सस रिपोर्टात रवी आनी रॉय नायकाक दोशी थारायला. केस NIA कडेन दिवची अशी सुचोवणी रिपोर्टात केल्या. नव्यो गजाली उजवाडाक आयल्या त्याचेर गोंय पुलिशेन FIR घालची. रवी नायकाची आमदारकी पूर्वलक्षी प्रभावान रद्द करची. ताका दिल्लें मानधन वसूल करचें. रवी नायकाक मंत्री म्हूण मेळिल्लें मानधन वसूल करचें. बेकायदेशीर गजाली उक्ताडार हाडपाक धाड घालून ताची मालमत्ता तपासची. रवी आनी रॉय नायकाचेर न्यायालयीन कारवाय करची. चवकशेक सहकार्य करूंक ना म्हूण DGP किशन कुमाराचेर कारवाय करची. DGP आनी हेर पुलिसांचेर नव्यान FIR नोंद करची. रिपोर्ट सभाघरांत दवरतकीच 15 दिसां भितर सरकारान रॉय नायकाचेर वेगळी FIR घालची. ह्या रिपोर्टाचेर कारवाय करपाक सरकाराक फावो तितलो वेळ दितलो. मात एक्शन जाली ना जाल्यार रिपोर्टात दोशी सापडिल्ल्यांचेर कारवाय करपाक आपल्या कडेन वेगळे उपाय आसात, अशी शिटकावणी मिकीन मिडिया कडेन उलयतना दिली. I will give enough time to the government of Goa to take action on this report, or else what Miki Pashik will take. Then there are so many ways I can nail them. That's not an issue. This report will made by after all the findings, and it is not just a report as such. Okay, I got all annexures with me, all this document. Either government officials or policemen calling 100 calls one person. That makes sense, and I got record. Sir, एकदम इतले ऑफिसर तुम्ही इंडिक केल्या सगळ्या अगेन्स्ट तुमच्याकडे एविडन्स हा. Because the evidence I made the report like that, no. लहू मामलेदार आणि कायतू सिल्वाक रिपोर्टाचेर हरकत ना. मायकल लोबोन मात खर विरोध केला. ताणे सभापती मुखार रिपोर्टाचेर आक्षेप नोंद केलो. Whatever doubt we had, let that be investigated, right, and rule out those. See, nobody is going to hang them as per this report. Right. It will go to the government, and government will decide it. Whom to give and this. This is it's not. We are not denying that. Right. This report is to be put together. Right. Just to the person which we have a doubt on it. I have given a dissent letter. I don't agree with the findings of the report. This is day for yesterday when I got the copy. I asked for the copy. I read the entire contents, and I came to a conclusion that this report should be totally changed. But after reading it, I have seen that most of the things are which are put we had never discussed. Now again, Director General of Police name is figuring on this report, which is not accepted.
the DGP needs to be FIR to be filed and custodial interrogation to be done on the Director General of Police. Certain other SPs, DYSPs, PIs, so many names are there which are totally wrong. How can we accept it? काही जे केसी घडलेल्यो काही रेटॉल घेवन कोणी तरी तितूनच्यान खंय एक बायल मनीस चली मनीस ती पेड्यार जाल्ली त्या रेटाला संबंधी ते केसी संबंधी काही लोक तातूंत भितर पडलेले बी आसा ते पुलिसांनी आपले कर्तव्य केलें म्हणून ह्या पुलिसांची सुद्दां आज ह्या रिपोर्टां मुखार दिसता पळयल्यार की तेंचे रिवेंज घेवपाची चल्ल्यार दिसता अशे तरेन हे सगळे तरेचे कडेन हे पॉलिटिकली मोटिवेट आसा. ब्युरो वांगडा सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोवंश रक्षावाल्यां सयत दोगा पुलिसांक वाळपय बेकायदेशीर कत्तलखान्या कडेन बुडोवन 24 वरां जालीं तरी पुलिसांक अजून आरोपी दिसनात. कोणाक अटकूच केल्ली ना. कागाळ केले ती अनवळखी मनशाच्या नांवान. शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार जे दोगा पुलिसांनी थंय मार खालो तांणी कागाळ पसून करूंक ना. थंयचो PI रमेश गांवकार म्हणटा पुलिसांक पेटप ही नविदाद न्ही. सध्या पुलिसांचे वटेन प्रकरण फुडेंच वचना. गोवंशवाले घुसले म्हूण दुसरे गटान पुलीस कागाळ केल्या. सत्तरी तालुक्यांतल्या नाणूस गांवांत बुधवारा राती अशी परिस्थिती आशिल्ली. गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परब, वाळपयचो एक पुलीस उपनिरीक्षक आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक कांय लोकांनी मारपेट केली. नाणूस गांवांत बेकायदेशीर रितीन कुर्बानी चल्ल्या अशी माहिती मेळिल्ल्यान गोवंश रक्षा अभियानाचे वांगडी थंय गेल्ले. ह्या वेळार कांय लोकांनी गोवंश रक्षा अभियानाचे कार्यकर्ते आनी पुलिसांचेर हल्लो केलो. गोंयांत गोवंश रक्षा कायदो लागू जाय मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशें हनुमंत परबान सांगलें. सरकारा कडेन मागणी करता आमचे होम डिपार्टमेंट आनी हेंचे कडेन की तुमी हेजेर स्पेशल इन्क्वायरी करची. जो पोलीस इन्स्पेक्टर आसलो ताका मॅसेज पावोवन सुद्दां ताणें 3-4 वरां तो कांयच थंय स्पॉटार वचोंक ना आनी ताणें लापरवाही केली. ताजेरूय एक्शन जावची. गोवंश हत्या बंदी कायदो गोंयांत येवचो हीच मागणी आमी. कुर्बानी दिवपा खातीर नाणूस गांवांत 12 बैल आनी 8 गायी हाडिल्ल्यो. 8तल्यो 3 गायीक मारिल्ल्यो. ह्या वेळार अंकुश गांवस हो पुलीस उपनिरीक्षक आनी एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक मार पडलो. मात ह्या संबंदान पुलिशेन कोणा आड कागाळ करूंक ना. पुलिशेन अजून मेरेन कोणाचेरूच कारवाय करूंक ना. पुलिसांक मारपेट करपाचेरूय कांयच कारवाय जायना. पुलिसांक सदांच मार खावचो पडटा तातूंत अजाप करपा सारकें कितें अशें वाळपयचो पुलीस निरीक्षकूच म्हणटा. हांव कितें हांव तें कायदेशीर करतलो. म्हाका कोणाचो प्रेशर लागना. म्हाका कांय लागना. हांव कितें म्हाका तुमी तें प्रेशरायज करूं नाका. आमकां मारलें तें आसूं पुलिसांक मारलें म्हणून तरी तुमी बोट तिडकीन हें करा. पुलिसांक मारलें तें मारलें न्हू सर. सगळेच मारता. हें करा. पुलिसांक मारलें तें मारलें न्हू सर. सगळेच मारता. इतले मजगती ह्या प्रकरणान दुसऱ्या गटान वाळपय पुलिसांकडे कागाळ नोंद केल्या. एक क्रॉस कंप्लेंट आयल्या चांद खाज्या म्हणून तिणें कंप्लेंट केलें की कांय अननोन लोक तांच्या हातून जाग्यान भितर आयले आनी तांणी कुर्बानीक दवरलेली गोरवां सोडयली तांकां लॉस जालो. इतले मजगती अखिल गोंय मुस्लीम जमात ही संस्था फट मारता असो आरोप भाजपाचो सचिव शेख जिनान केला. गोंयांतल्या मुस्लिमांनी ह्या संघटने लागीं कसलोच संबंध दवरचो न्ही अशें शेख जिनान मागला. मुस्लिमचे भावा दे आर नॉट फेवर ऑफ कुर्बानी and they are not favor of Muslims. They are Congress party member. एकच जाला ही सगळी इलेक्शनाची तयारी. आय एम डिमांडिंग मुस्लिम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हे जे जी ऑल गोवा मुस्लिम आहा हे मिसगायड करता तांकां बॉयकॉट करपा जाय आनी हेंचे कांय आयकपा येना. कुर्बानी मीट कॉम्प्लेक्सान जावपा जाय. घरान जावचें न्ही. सार तुमी कित्याक घरा कडेन करता. नाणूस गांवांत बुधवारा जाल्ल्या मारपेट प्रकरणान हनुमंत परबान अजून पुलिसेन कागाळ करूंक ना. अनवळखी लोकांआड अखिल विश्व जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्राच्या वांगड्यांनी पुलीस कागाळ केल्या. मारपेट करपी गुन्यांवकारांची नांवां दिवंक ना. ते खातीर हे प्रकरण मिटोवपाचो यत्न चल्ला काय कितें असो दुबाव मारता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे, दिनेश करपे आनी समीर भट. लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डीन राजीनामो दिलो. वैयक्तीक अडचणीक लागून ताणें राजीनामो दिला म्हणपाचें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगलें. सरकारान ताचो राजीनामो मानून घेतला. ताका शुक्रार 18 तारखेसावन सेवेंतल्यान मुक्त करतले. आतां सरकार दुसरो लोकायुक्त सोदता. कायद्या प्रमाण हायकोर्टाचो मुखेल न्यायाधीश नाजाल्यार सुप्रीम कोर्टाचो निवृत्त न्यायाधीश लोकायुक्त आसूंक जाय. फाटल्या 6 म्हयन्यांत रेड्डी एकूय केस सारकी हाताळूंक पावलो ना.
He has resigned for personal reasons. From tomorrow, with effect from 18th. And government accept. Obviously, personal reason. How can you stop someone from not? आमकां खूब वेळान लोकायुक्त मेळ्ळो, खूब स्ट्रगल केलें. ताका हांव कितें करतलो? पर्सनल रिजनाचेर तो I have tried to convince him. I talked to him. He said it's a personal reason. I cannot force a person. If it was any other reason, facility reason, if it was support, if it was some other reason, I could have convinced. पळोवया मरे कितले फास्ट जाता, जितले जमता तो फास्ट करतलो. 3-4 महिन्याच्या बेगीन जावचो. I don't know. I will try to. If a right person is available tomorrow, I can do it tomorrow. But there has to be right person, because the choice is very limited to a Supreme Court judge or a Chief Justice of a High Court retired. कोण मनीस रिजायन जाता येता रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करतकच तुजे तकलेन विशय येतलो न्हय, त्या पयलींच कित्याक येतलो? सो मागीर तकलेन विशय आतां असेंब्ली जातकच येवपाक सुरू जातलो. हय रोखडो जातलो, कित्याक वेळ करूंक जाय? Tomorrow his resignation is effective. Will start the process probably tomorrow itself. जीएमसीत वखदांची कमी आसा ह्या प्रुडंटाच्या एक्सपोजेची विधानसभेत दखल घेतली. जीएमसीत वखदांचो उणाव वा ऑपरेशनाक अडचणी नात. जीएमसीत एकूय ऑपरेशन फुडें धुकलूंक ना असो दावो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केलो. आमदार रोहन खंवटेन हो प्रस्न काडिल्लो, पूण सभापतीन खंवटेक ह्या प्रस्नाचेर आनीक उलोवंक दिलो ना. शुन्य काळाव्यार फक्त मुद्दो मांडचो आनी बसचें अशें सभापतीन ताका सांगलें. The patients visiting Goa Medical College and Hospital at Bambolim are worried to their life as the inpatients and the OPD patients are forced to buy medicines from outside which they were supposed to get free of charge. The operations are paralyzed. Drugs are not available for special issues like cancer, diabetes, cardiac arrest, etc. The issue is very serious. The minister to reply suitably. Non-availability of equipments. अशी खंयच स्थिती ना. No operation, no single operation has been postponed due to lack of equipments. बेटे कितें आरोप करप हे योग्य न्ही. वखदाच्या बाबतीत स्पीकर सर, इट इज द सेम केस. जे वखदां ना ती आमी लोकल परचेस करून दितात. त्यामुळे वखदां ना अशें म्हणूंक मेळचें ना. खवटे बाब, Lawrence, bus, just sit. Let him answer first. I will see to it. Just sit. It's not a question only of operation. No operation has been postponed. आमची 12 ऑपरेशन थिएटर आसात जीएमसीत, पूर्ण फुल फ्लेज चालू आसात. वखदां केन्नाय जर खंयचो एखादो ड्रग नासत जाल्यार आमी लोकल परचेस करतात स्पीकर सर. Because inpatient जे असतात, this is 0 hour. You must understand. This is injection which is given for cancer. No, I cannot give you chance. No. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.